आमच्या काळजांतले जायते आहा दूख आहा कोश्ट आहा जेसू ह्या वेळार बेतीचेर येवचो आहा आनी त्या खातीर आयज आमी आयले हांव जाल्यार ह्या देवाच्या मंदिरांत ताच्या हातांतल्यान आमकां पेकोवणी मेवतली ताच्या हातांतल्यान आमकां सुटका मेवतली ताच्या हातांतल्यान आमी कितें अणभवता तें आमचें काळीज मन व्हडू जातलें माथेवान शुभ वर्तमान 11 सोर 28 ओळ Gospel of Matthew chapter 11 verse 28 Come to me all for heavy burden and I will give you rest. सगळीं तुमी कोस करतात ओजाचो भार घेवन आहात ती म्हजी सोडची याद जेजूक येवकार दिवंक तयार जावया आनी आमी गायतले हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां सगळीं तेमी घालुया तयार जावया जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां Acts of the Apostles chapter 1 verse 8 धर्म इतिहास 15 8 ओळ The power from above स्वर्गाविली पदवी होस्तो जिवो जेसू ह्या पवित्र आल्ताराचेर आहा आपल्या शिसांक फरमायलें ताणें ही स्वर्गाविली पदवी पवित्र आत्म्याची मेळ्ळ्या बगोर भायर सरूं नाकात आनी सेनाकालांत सावीड माय आपल्या शिसांक जेजूच्या शिसांक तयार करता मिसावांक ही सांस जेजू आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्यान बोलली जावं दी भाग्यून पावले एफेसकारांक बरोवन 5 सोर 18 ओळ
Ephesians chapter 5, verse 18. Be filled with the Holy Spirit. देवाच्या आत्म्यान बोलोली सायाद. जिजी सांस आमकां सगळ्यांक तुज्या आत्म्यान बोलोली सांस सावदी. ह्या फिरगोचेन वावुरतले यात्रेक फादर फ्रांसीस म्हाका क्लॉस्टर कावल सिस्टर्स आमच्या गांवांत धार्मीक जिवितांत पालोटी फादर्स आहात तांच्याय संस्थेंत ताचे समुदायांत क्रिश्चन ब्रदर्स आहात रेजिना मोंदी तांचे समुदायांत एक चिकालेशे फिरगोजेच्या एक खराब्यांत तुजो आत्मा आमकां जाय धन्या. तुज्या आत्मे शक्ती ह्या वेळार आमचेर पाठय आनी एक पावट आमी गावया हे पवित्र आत्म्या जाय आमकां. हे पवित्र आत्म्या तू जाय आमकां. Come, Holy Spirit, we welcome you in our midst. Come, Holy Spirit, come into our families. Come, Holy Spirit, we invite you in our parish. Come, Holy Spirit, we invite you in our samudayas, in our communities. हे पवित्र आत्म्या आमच्या घराब्यांत. हे पवित्र आत्म्या आमच्या काजारी जिवितांत. हे पवित्र आत्म्या तुज्या बोडान शक्तीन. हे पवित्र आत्म्या आमच्या तरणाट्याच्या जिवितांत. हे पवित्र आत्म्या आमच्या फिरगोच्या संस्थेंत मागा त्या वेळार जेजू कडेन पवित्र आत्मो. आतां आमी जेजूक पळयत रावया. Look at him and be radiant. Be still and know that I am God. जेजूक पळयत रावात. शांत राव आनी मांडून घे ह्या विधीचेर आसा म्हूण दोनी सोमी. Acts of the Apostles, chapter 16, verse 31. दोनला इतिहास 16:30 वळ. Believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved. सोम्याचेर बाबार दवर तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. ह्या वेळार आमी जेजूक बसूंक वेता. We are preparing ourselves to adore the living God. ह्या वेळार सगळ्या तुज्या घराब्याच्या वांगड्यांक ह्या वेदीचेर हाड. जेच्या पांया कोडे हाड. जे काजारी जिवीत जे सुवातेर तुमचे येताय ती समुदाय तो समुदाय वावराची सुवात ह्या आख्खी फिरगोस जेजू आमी मानून घेता. तो आमचो राय, तो आमचो सोमी, तो आमचो दोनी, तो आमचो सोडवंडार. भोजनीच्याच मोनान आमी गायतले हांव तुजे जोरीशी म्हाका येवंक दी सोम्या. Cause me to come to thy waters.
तुझे जोरीशी म्हाका योग दी सोम्या तुझे जोरीतले वियोग दी सोम्या तुझे जोरीतून जिवोग दी सोम्या तू योग दी म्हाका वियोग दे म्हाका जिवोग दे म्हाका तुझ्या आज्ञांतल्यान म्हाका योग दी सोम्या तुझ्या आज्ञांतल्यान वियोग दे सोम्या तुझ्या आज्ञांतून जिवोग दे सोम्या तू योग दे म्हाका वियोग दे म्हाका जिवोग दे म्हाका कालतिकायन ह्या वेळार संवसाराचे सोरवणारा मुखार तूं सोरपडटाय. जिविताचें पॉयंट सोंपल्या उपरांत ह्या देवाच्या पुता मुखार आमी सोडटी दिवंक पडटली. ह्या संवसाराच्या सोरवणारा मुखार आतां तूं दिमी मोडूंक वेताय, मान बागोवंक वेताय. तूं दिमेर हाय, मानून घे जेसू क्रिस्त दोनी स्वामी म्हूण. मानून घे तुज्या गोरोब्याचो दोनी जेसू. ज्या जिवितान कितले त्रास तुका पडूं. Joshua chapter 1 verse 5. Joshua chapter 1 verse 5. म्हज्या आदनिकी जिवितांत हीं उतरां म्हाका धीर दिता देवाच्या उतरांतल्यान. हांव तुका सोडचो ना, हांव तुका सांडचो ना. I will never abandon you. I will never forsake you. Even human persons can turn against you. Even your own family members will betray you. But this is Jesus here who will never forsake us and who will never abandon us. Let us bow before our living God and with due adoration गायन गावया. नमस्कार तुका करता हांव, नमस्कार तुका करता हांव. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. सगळीं बसुया, बसात. तूं लागीं बसलाय, पयस आसाय काय न्हेसो. Revelation chapter 21 verse 4. प्रकाशें पुस्तक 21 चौथी ओळ, तिसरी चौथी ओळ. I will wipe away every tear. ज्या दोळ्यांतल्यान जी तुका तूं व्हांवताय ती हांव पुसतलों. जे जायज ह्या गांवांत जायतीं तुका व्हांवतात. ह्या पवित्र मंदिरांत आयज जायतीं बावळ हांगासर आहात. ताच्या काळजा मनांतलें दूख, तांचे आठे बिठे, हुस्के कोंती, गोरब्याचे प्रश्न, वाव धंद्याचे प्रश्न जेजूच्या पांया कडेन ह्या वेळार हाडटा. भावणो ह्या वेळार जेच्या पांया कडेन दवर. ह्या देवाच्या मंदिरांत तूं आयलाय. With that heavy heart, your life is burdened. There are so many problems you are facing in your life.
Yebelar Jesha Paya Corendorte. To kita basot ailai ya debacha modirant Jesu kone ulo yebelar. To zaproshna. 자 जीवितान आयस तुका कुरीस दिसता आनी जाय ती बाबणांच्या जिवितान आयस ओ कुरीसच्या जिविताचो जोड कहो दिसता तुका बाबणो ह्या मनशां पासत देवाक आर्गां दी Those people who have burdened your life ज्या मनशांनी आयसच्या जिवितान कोडे काजारी जिवितान तूं हाय गोडेचे समुदायान तुजे येताय एक शेजारी तुका आहा गोड तुजी गोरकान आहा तुजो गोरकार आहा जे जिवीत बारादेक केला गोडे तुजी इश्तागोत आसली एका वेळार आयज हो इश्ट दुस्मान जाला and your life is burden ह्या वेळार जेसू ह्या विधीचेर आहा हे सगळेच्या गोरेब्याचे प्रश्न जेजूच्या हातान घाल maybe you are perturbed and disturbed with an alcoholic husband. Kuri aisa gorkar sorop yeta. Ji gorkan kuri aiso vishwasi tuka zalya. Tuka burgin tuka aikonant. Your life is disturbed. The Lord is going to restore today the wholeness of your life. To ais kita basot ailai. Je putlole jivit je chapaya kore adam. मारता मारता कितल्या वस्तू आसती तुका मारीन बरो तो वांटो विसून काडला कोण लागचो काडसून घेवचो ना तिचो आयज जेच्या पांयां कोणें तूं हाय जेजू केवळार आयक Psalm 95 verse 8 स्तोत्र 9 आनी 5 8वी ओळ Psalm 95 verse 8 Listen to his voice, harden not your hearts. आयज तुवें ताचो ताळो तुमी आयकात तुमची काळजां दारून करूं नाकात सगळीं उबी रावया देवाच्या पुता मुखार तूं उबो रावलाय तुजें काळीज तीन वाजतेन बरों दी आनी ह्या वेळार आमी देवाक वाकाळूंक वेता देवाची बेसांव आमच्या जिवितांत आमची कालीची पवित्र सभेन मेवल्या पासत जे आमकां राखता सांबाळटा आमचेर आशिर्वाद घालता आमची वावडां भायर आहात तांकां राखता सांबाळटा आमची भुरगीं शाळेक वेतात आमी मोटरसायकल चलयता गाडी चलयता ही देवाची बेसांव कावंट योर ब्लेसिंग तूंच म्हजो सोमी तूंच म्हजो धोनी वाखाणी तुका काळजांत हांव Wakani duka kalsanta
Jesus marmoso, salve adoración, विश्वास तुझे hermoso Dios. tu Gesù che l'omoso, pocano tu già basta, amo tu Gesù sceglierà. Tu sposo sumi, tu sposo te, Bapani duka kasanta. Tu sposo rosta, tu sposo doni, Bapani duka kalsanta. tu sposo sumi, tu sposo te, Bapani duka kasanta. Tu sposo rosta, tu sposo doni, Bapani duka kasanta. Bossia, bossata. Count your blessings. Count your blessings. Sevela devaci besava mes. Jecia furianto curdo Bartimio ailo. Bob Martaloto. Je son of David, have mercy on me. Je Davida shaputa moshikakut kor. Ja satoliand zait duen Bob Mali. An Jesun zotaro aikolo. Gela itara ti Sidoncha prantantli baila ili apni duve pasot magum. An Jesun tici goros tika dili. Yavelar tuja kal samonant jimbesawa tuka meolia tebesawa sukuraskor. Recall all the blessings that God has bestowed on you and your family, your business. Bargurais javor donde pasot tu magu gailai. Count your blessings. Javor donde urvin tu yencha gorabeche udar pason kelai. Ais gorizai te proshn javor donde adha te proshna i nodo don lagai. Jeduchit nodor dor. Chakazari jivitana isai te proshna ha te proshna che nodo don lagai. It is I, do not be afraid. Aunto bionagata. Ingota editili utra. Kurais ja jivitan ja burgyansa fodar chinton kore tika uskoha. You're concerned. You're perturbed, you're anxious about the future of your child. Surrender. Jeja pae koryar. Jeja izai te achikalechi firgochin burgen bar nastana gorabe hat. Aizanga sor zaite gorabe hat awi bapu aila table burgia pasad magong tasa fudar porzolit saung. Jeje belari goros ek firgo jecha gorabe jecha pae koratta jeso. Anga sor hat nant ek firgo jecha amcha gorabo jecha pae koratta. Je gorabe okond babarta che bunyadi rahat. Kore aisitla gorabean babartna Gole poisia gres kaiha, kushal kaina. Zahite proshna ha dunia, ye proshchi japae koratta. Gole aisam che gorabe ya chikale che firko chintle bibdi ka indat bapu isoro piedat. Gole thorna te aisam che jivitan proshna ha dunia. Ek thorna che proshtu, taje uske koti jatan galta jesu.
घोडे आमची तरणाटीं वाडलोलीं आहात माय पाय चिंता ह्या भुरग्यांचो फुडार पोरचुलीत जावंक. जर तर म्हाका कितें जालें जाल्यार ही म्हजीं भुरगीं कितें करतलीं. घोडे जायतीं चिंतनां उसलीं आमच्या माय पायक आहा. घोडे आयज वाडलो तरणाटी आहा जायतें शिकला पूण आयज तांकां शिरवीस ना. तुज्या पांया कडेन आड सगल्यो करचो. जेजूक पयत राव. तो कुड्डो बार्तिमेयो बोब मारतालो ताका ओगो केलो. अरे कित्याक बोब मारताय तूं. हे वाटेच्यान वेसो आसा तो म्हजें जिवीत बदलतलो. आनी व्हडल्यान तो बोब मारीत रावलो. तुज्या काळजाचें दूख, तुज्या काळजाचे आठेविटे, द पेन, द एग्नी, तुज्या आयज ह्या वेळार जेजू आयकोता बोब. आनी जेजू थांबलो. Jesus paused. He halted. रावलो तो. And he turned towards Bartimaeus. आयज जी बोब तूं मारताय पळय ती जेजूच्या फुड्यान येताना विचारता, तुज्या जिवितांत हांवें कितें केलें तुका जाय? My daughter, my son, what can I do for you and for your family? जेजू आयज तुका विचारता. जेजू आयज म्हजें दूख काड, म्हजीं दुखां पूस. म्हज्या घराब्यांत भितर सर. रेव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20. प्रकाशें पुस्तक 3 ओळ. हांव दाराच्या उमेदार आसा, हांव दारार मारता, सगळो म्हाका दार उगडटा, ताच्या ना भितर सरतलो. जेजू ह्या वेळार पयले सुवातेर हांव यात्नीक कसो, आमी यात्नीक कशे धार्मीक भाव भयणां तुका आमच्या काळजांत दार उगडटा. हे भितर जेजू आमचे यात्निकी जिवितांत. काम लॉर्ड जीसस, अनॉयंट अस. जेजू आयज एक घराच्या भितर सोर तूं ह्या वेळार तांचे पोसनांत, ते दुकान, तांच्या आटे बिट्यांत. You are my refuge. हांगा हांव आसा. हें गायन आमी गायतले ह्या वेळार. Gospel of Matthew chapter 11 verse 28. सगळीं तुमी कोस करतात, अजाचो भार घेवन आहात, ती म्हजी सोरची याद. जेजून आयज हांगासर आहा, पेटीचेर आहात आनी मोड तांबयलें. काना गांवांत लग्नाच्या ओसऱ्यांत जेजून पयली मिलाक केली, लॉस काडली. An embarrassing situation that you are in right now, surrender. घडये तुका लॉस आहा भितर आयज च्या काळजा जिवितांत. Any hurt that you are carrying for so long, the pain, the struggle that you go through. हांगा आसा लॉर्ड, जेजू हांगा आसा, तूंच म्हजो सोमी. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. You are my refuge. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. I will worship you with all of my heart. I
seek your face to all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face with all of my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Hangahawasa Jesu, Hangahawasa Jesu, Hangahawasa Jesu, Hangahawasa. Hangahawasa. Your life is stuck. 저거를 జీవితానికి తీసుకోవడమోసోనా. The Lord is making a way in your family, in your business. यावेळा जे수 तुझ्या जीवितान भितर सरता. Here I am, Lord. Here I am, O Lord. Hangahawasa. When Adam and Eve sinned, God took the initiative. Adam and Eve could hear the footsteps of God, Yahweh. And visalne Adam to kuyasai. Our God is not a sadist God who takes pleasure when we suffer. 어디오 자나사 바브르도 암친 뚝본 구샬가이 복털로 디오노이. Revelation chapter 21 verse 4. प्रकाशित पुस्तक 21:4 बोल. The Lord will wipe away every tear. 아이친 도량tlán 똑같이 와운타 timpusta Jesu. 아닉 바웃 암친 뚝 암제 코스트 제 샤탄 갈루야. Here I am, O Lord. So
शोकते तुझसे वापरता Hangawasa Hangawasa Jesu Hangawasa Jesu Hangawasa Jesu Hangawasa जेजो विचारता तुका आयज जें जिवीत जोड जालां Philippians chapter 4 verse 13 Bagyon Paulo Philip karang boron 14 word I can do all things with Christ who strengthens me. जिविताची लारां पळयना काय जिविताचे प्रश्न पळयना काय तुका बोल दितलो सोडवणदार जेजू ह्या वेदीचेर आहा Just could still the storms just could allow Peter to walk on the waters च्या जिविताच्या प्रश्नान देव तुका केन्नाच बुडूंक दिवचो ना त्या जिविताची नदर आयज प्रश्नाचेर आहा Your life is burdened with so many problems you are facing. This is the moment the Lord is asking you. ह्या जेजू तुका विचारता पेद्रूची नदर त्या लारांचेर गेली आनी पेद्रू बुडूंक लागलो आयजूय ह्या वेळार जेजू विचारता तुका Do you look at these waves? They're so big. They're tossing over your life. आयज कितली आयज लारां आयल्यांच्या जिवितांत They are tossing your life. They're tossing your family, your marriage, your business. Not be perturbed and disturbed. Lord is here in our midst. Who can steal the storms of your life. जेजू हांगासर आहा जी मोडां लारांच्या जिविताची थांबोवंक ताका शक्ती आहा बोड आहा I can do all things with Christ who strengthens me. Never give in to despair, frustration, disappointment. This is not the work of God. ज्या जिवितांत दूख आयलां कोश्ट आयलां The Lord is strengthening you and your family. ज्या जिविताच्या काजारींतल्यान प्रश्न आयल्या Do not be perturbed and disturbed. The Lord is permitting this to strengthen you in a marriage. There's a blessing in store for you and for your family. जी बेसांव तुका रावता आनी त्या खातीर सैतान तुजें मन काडी उचांबळ करता Do not be disturbed by the problems of your life. The God is permitting them. Not allow the evil to take control of your life. God is in control. आयज कसलेंच तुका पदवी ना तुजेर च्या गरब्याचेर च्या काजारी जिविताचेर च्या भुरग्यांचेर च्या तरणाट्यांचेर जेजू हांगासर आहा सगळीं बिराविया जेजूक पयत राव ह्या वेळार
Ya vidicerato Gesù costolo, makan tu kasut kadiongku, makan tu kandi tol karo, makan tu kasut bondiongku. जे तुझे उमड़ी क्रगत मुझे पद फ्रेंड्स चेर क्लासेस कामल सिस्टर्स हाथ तांचेर संस्थे चेर पालोटी फादर्स क्रिस्टियन ब्रदर्स हाथ आमच्या धार्मिक जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर या फिरगोजेच्या एक एक घराब्याचेर आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्यांचेर काजारी जिवितान आसलेल्यांचेर वावरा खातीर भायर आहात परदेसान आहात घालपाक येवपाक बोटीर आहात ज्या घरांत भुरगें बाळना ज्या कडेन बेबदीकाय आहा ज्या घरांत रीण आहा भाव दोंत्यांत येस ना रीण आहा घोराब्यांत कितेंच फुडें वचना ज्या रोगताचो शिंवोर ह्या वेदीचेर तावन वचून दितून या ज्या उमडीक रोगतान आमची फिरगोज आमच्यो संस्था आमच्यो समुदायो एक एक घोराबो एक एक पिडीस आमची भावना पवित्र कर इतच्या बलाट बसूया बसात एक एक रोगताचो तेंबो जेजून आमचे सळवणी पासत वाडयला Gospel of John chapter 13 verse 15 जो आमचे शुभ वर्तमान 13 वयसोर 15 ओळ एका इस्तान आपल्या इस्ता पासत जीव दिलो ताचेर आनी व्हडलो मोग ना just died for me to set me free to deliver me जेजू म्हजे पासत क्रुसार मेला एक एक रोगताचो तेंबो म्हाका नितळ करता एक एक रोगताचो तेंबो जेजूच्या उमडीक रोगताचो म्हाका पवित्र करता जेजूच्या उमडीक रोगताचो एक एक तेंबो आमकां नितळ करता जेजूच्या रोगताचो शिंवोर ह्या चिकालीची फिरगोजेची रोतोय ह्या सर्विसीन वांटो घेतलेल्यांची रोतोय ह्याच्या रोगतान पेकोणया ह्याच्या रोगतान पवित्र रोगतान सुटका जेच्या रोगतान पवित्र रोगतान तुज्या शांती समाधान आहा आमी गायलेले हांव इत्स्या बलाद It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me whiter than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. जेजूक पळयत राव वेळार लूक एट हिम नदर जेजूचेर दवर
제 karismon Jesu tengkor. 제 duk, 제 kost, 제 आटे-बिटे, तुझे प्रश्न, तुझ्या पायांकडे आड. ह्या वेळा आमी तयार जाता ह्या वेळार देवाच्या आत्म्याक घेवपाक. पण म्हज्या आदनिकी जिवितांत दर दिसा चलतना भोंवतना हे मागणी हांव करता. कम होली स्पिरीट, enlighten me. Come Holy Spirit, guide me. Come Holy Spirit, be with me. पवित्र आत्मा ये म्हजें मन उसवाडाय. म्हाका कितें करचें आहा तें दाखय. म्हज्या सांगात राव. तुज्या आत्म्याचो उसवाड तुज्या घोराब्याचेर, तुज्या भुरग्यां बाळांचेर, तुज्या काजारी जिविताचेर, तुज्या वावर धंद्याचेर, तुज्या प्रश्नाचेर माग ह्या वेळार. Ephesians chapter 5 verse 18. बागेन पावल एफेसकारांक बरोवन 5 ओळ पवित्र आत्म्यान बोलली जायात. कुड्याचो कोराबो संवसारी आत्म्यान बोललो आहा, पदवेन गोरबान. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 8. जाकोबाची 4 ओळ. Draw me close to you, Lord. म्हाका तुज्या फुड्यान आड दुनिया. आनी जो कोण देवाच्या फुड्यांत रावता ताचे भितर ल्हानबीकाय आहा, गोर्ब ना, काल्तिकाय आहा, व्हडपण ना. आयज ह्या वेळार जे भितरचें कितें आहा संवसाराचें, एम्प्टी योरसेल्फ. देवाचो आत्मो भितर सरूंक बाबडो संवसारी आत्मो आनी देवाचो आत्मो पदवेचो आत्मो रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुज्या जिवितांत बाबडो तूं देवाचो आत्मो भितर सरोंक जाय, संवसारी आत्मो भितर आसूं न्हय. गोर्ब, व्हडपण, पदवी, मिजाज हातून बाबडो ज्या काळजान कोणाच्या आहा हें देवाचो आत्मो भितर सरना. आपूण जाणार सगलें. देवाचो आत्मो भितर सरपाक बाबडो ल्हान जावपाक जाय. वेलकम हॉली स्पिरीट. सगळीं बी रावून हें गायन गावया. वेलकम हॉली स्पिरीट. जे तुज्या आत्म्याक धाड हे वेळार जानवायचो आत्मो, बरे बुदीचो आत्मो, विवेक कोळसो आत्मो, तुजे भिरांतीचो आत्मो ह्या वेळार आमकां दी. तुजो आत्मो धाड. वेलकम हॉली स्पिरीट. Welcome, Holy Spirit. Be here with your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit.
तुका आमचे मोगे तुझे शक्तीन आमकां मोल राव तूं आमचे सोबे तुवें जिवें उदक सस्तात वाती Usmulan ani mumina Soglen stot solo Jukar povitratmia Tuka apše mode Tuđe šokte Bosata, Shepherd of my soul, I give you complete control. जेजू तूं जावन आसा गवळी म्हजें जिवीत तुज्या हातान घालता आमची तरणाटी 24 वेर ताच्या फुडारीपणा खाल ही कार्यावळ जातली टेक कंप्लीट कंट्रोल टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ दिस पॅरिश Chicalim church Lord टेक कंप्लीट कंट्रोल आमच्या भुरग्यांचेर कंट्रोल तुजो थंयचो आमच्या काजारी जिवितान आसलेल्यांचेर कंट्रोल तुजेर आसूं दितून आमची पिढींत आसली भाव भयणां काजार जावचें आहा तांचेर कंट्रोल जेसू तुजो Shepherd of my soul take complete control. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen to your voice. Wherever you may lead, I will go. सुधी मी घालुया तयार जाय वेळार जेचो आशिर्वाद घेवन Numbers chapter 6 verse 24 सर्वेस्पो तुमचेर आशिर्वाद घालो सर्वेस्पो ते तुमकां प्रोत्साहन जावं सर्वेस्पो मुखामळचो पोड सोड तुमचेर फांको तुज्या जिवितान आयज ह्या वेळार दुनिया आमचे आदनिकी जिवीत तुज्या पांया कडेन हाडटा एक एक गोराबो चिकालेची फिरगोचेचो आमची तरणाटी ताचे फुडारीपणा काल 24 फेरी कार्यावळ जातली फिरगोच्यो संस्था
आमची ल्हान बाळां भुरगीं भायर आहात तीं काजार जाली हांत जावची हांत, आमची पिडींत आसलीं चिकालेची फिरगोजींतलीं बाबडां दुसरीं बाबडां पिडींत आहात तांचें जिवीत, आमचो वावर धंदो, वेगवेगळे प्रश्न आमच्या जिविताचे संस्काराक इतल्या व्हरत्या. प्रार्थुया. देवा एकोच्या पण संस्कारान तुवें आमकां अच्या कोस्ता मन्ना सुगडास करून दवरला. तूं तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र कुटाची भोक्ती कर आनी ह्या वरवीं तामनाचे चडपणीचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेता राजवट चलयता आयज सासनाच्या सासना.
भावंडो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांस दिवं. तुकाय जेजू कृपा दी. देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमचे मोते येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्य क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आनी पवित्र आत्मे शांतन एकवट तुमचे सभे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. आयज पवित्र सभा बागेन पियो दावो हाचें स्मरण करता. सुरवातीक तुमकां सांगतालो ह्या बागेवन बापान आमकां ल्हान आसतना जेन्ना गिन्यान आमकां येता तेन्ना पयलो कुमी हांव फावो केलो. देवा कारगां दिवया. जायतीं सेवा धर्मान बदलावपां हाडलीं आनी आयज हो पाप साहेब कितें ताका पवित्र मिसाचे भेटीचो मोग आसलो आनी त्या खातीर ताका पोप ऑफ द युक्रिस्ट अशें म्हणटात. पाप साहेबान किरीत पवित्र मिसाचे भेटीचें पवित्रताय ताणें शिंपडायली. आयज ह्या मिसाची भेटीन आमी वांटो घेता. ही मिसाची भेट जावं दी आमकां सगल्यांक पवित्रतायेन वाडोवंक. आनी ह्या वेळार आमचें दूख, आमची खुशालकाय, आमचे आठे बिटे, आमचे गोराबे, आमचे समुदायो, आमचीं भुरगीं बाळां भायर आहात तीं, काजारी जिवीत, बेबदिकाय घरांनी आहा तीं, कोणाच्या घरांत रीण आहा, कोणाच्या घरांत दूख आहा, वेगवेगळे प्रश्न आमच्या जिविताचे ह्या मिसाचे भेटेन बापाच्या हातान घालुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी सायबा आमचे काकूत कोर. सोमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कोर. सोड विदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थया. ह्या गांवांत ह्या पिरगोजेन वावुरतले यात्नेक फादर फ्रांसीस मोचें जिवीत बाबा, धार्मीक भयण्यो आहात आमच्या गांवांत, क्लॉसेस कामत सिस्टर्स आहात, धार्मीक भाव आहात, पालोटी फादर्स, क्रिस्टियन ब्रादर्स आहात, तांचेर सगल्यांचेर आमचेर आशिर्वाद मागता. एक एक गोराबो, एक एक समुदाय, आमचें भुरगें बाळ जल्मलां आवयच्या कुसव्यान तांकां ह्या गांवची पिळीत आसलीं भाव भयणां ज्या घरांत बेबदिकाय आहा, घरांत रीण आहा, भुरगें बाळ ना, कोणाक चबाव दोंद्यान येस ना, पिडा कोस्तूक, आटे वटे हुस्के कोंती, ह्या चिकाली फिरकोजेंतलीं भाव भयणां भायर आहात, बोरतेसान घालपाक येवपाक बोटीर आहात. ह्या फिरकोजेन आदीं वावुरल्यात जिवे आसात ते यात्नीक तांकां बरी भलायकी आनी मरून गेल्ल्याचे रास फावो कोर. ह्या चिकाली फिरकोजेंत एक एक गोराब्यांतलीं कोण कोण मरून गेल्यान पुर्वजां तांकांय तुज्या राज्यान घे. पुर्गोतरी कोश्टले वतमे, साळले वतमे म्हज्या बापायक, मायचे वाटेन पांयचे वाटेन मरून गेल्ल्या म्हज्या पुर्वजांक, कोण नासवल्यांक चे रास फावो कोर. ह्या गांवचे एक एक गोरबे समुदायाचेर ह्या सर्विसीन वांटो घेतल्यांचेर आशिर्वाद घाल. ची गरज बाबार्थने वेळार बागेन पियू दावयाच्या मजतीन आनी आमच्या आस्कार्या बागेन फ्रांसिसाच्या मजतीन सायमाच्या हातांतल्यान बापाक भेटय. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, क्रिस्ती बाबार्थ ओपूट सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सगळे सगल्यो वस्तू नवसरूंक एकठांवंक बागेवन पियुसाक तुज्या श्रेश्ठ गवळ्याक सर्गीचे जानवाईन आनी गवळीक दिरान तुवें बोल्लय. ताचे शिकवणीन आनी देखी पोरमाणेन चलून आनी सर्गीचे इनाम जोडूंक दयेन आमकां फावो कोर. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देवचे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. इजिकियाल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी बोल्लोल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. तांचे मदल्या सगल्यांक ताणें म्हाका
आयलो. तेच फालक्यांक जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकींच सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हीं हाडां जिवीं जावंक शकता. हांवें म्हणलें, ताणें म्हाका म्हणलें, तें तूं जाणाय. सर्वेस्परा दोनयांक आनीक एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, हीं हाडां विशीं संदेश दिवंक तांकां सांग. सुकलोलीं हाडां न्हू, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनयान सर्वेस्पर अशें सांगता, हांव सुवास तुमचे मदें सोरोसो करतलो आनी तुमी नव्यान जिवीं जातलीं. तुमचेर हांव शितारो घालतलो, तुमचें मांस वाडोशें करतलो आनी तुमकां कात येयशी करतलो आनी तुमकां सुवास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवीं जातलीं आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां घुमून येतलें. म्हाका आज्ञा केल्ल्या प्रमाणें हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिनासतना बोबाट जाली, कोडकोड जालो आनी हाडांक जोडूंक आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिरोंतरांनी भरलोलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. तांचें मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण तांचे भितर सुवास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, सुवास संदेश दी, मनशाच्या पुताक संदेश दी. सुवास सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, सुवासाक चारूय वाऱ्यांतल्यान यो आनी हे मेलोल्यांचेर सुवास सोड. तांकां जिवीं जावं दी. ताणें सांगलोल्या प्रमाणें हांवें संदेश दिलो आनी सुवास तांचे भितर आयलो. तीं नव्यान जिवंत जालीं आनी आपल्या पांयांनी उबीं रावलीं, एक व्हड ओरिस्ट आनी पलटून. तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता हीं हाडां आख्ख्या इस्रायलाच्या घराण्यांत तीं अशीं सांगूंक भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यांत, आमचो बोरवोसो विसरून गेला, आतां म्हाका कांयच उरूंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवन सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजे पोरजे, आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देशांत तुमकां पावयतलो. म्हजे पोरजे, तुमचे फोंड उक्ते कोत्ता आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटोच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां घुमून येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचेर भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवंत जातलीं आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देशांत पावयतलो. हांवें सर्वेस्पराक अशें सांगलें आनी केलें म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यो. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडलोलीं तीं दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं निवाल्ल्यांत तीं उदेंतींतान आनी अस्तमेंतान उत्तरेक सून आनी दक्षिणेन सून एकठांय केल्यांत तीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. अरोण्यान जगलांत हेवटेन तेवटेन तीं भोंवतालीं फिरतालीं. ठिकाणां करून जाता तशें शारांनी तांकां वाट मेळनासली. तांकां भूक लागली, तांकां तान लागली, तीं जिवीं सोदूंक पावलीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. तेन्ना आपली दळडीरपणान सर्वेस्परान तांकां उलो मारलो आनी तांची आटाविट्यांतलीं ताणें तांकां निवारलीं आनी ठिकाणां करून जाता तशीं शारांत पावोशी बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयलीं. जबाब. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेर नासलोलो. ताच्या मोगा पासत मनशां खातीर केल्ली विजमिता पासत ताणें सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो
कित्याक तानेल्लो आत्मो ताणें दादोशी केलो, पुकेल्लो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी भरलो. जबाब: सुरवेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेज नासलेलो. उद्गार. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सव्या मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. साधुकींक जेसून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसी एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदलाक घालूंक तांचे भितरल्यान एकल्यान विचारलें, गुरुची समर्थीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान त्या दोनूय देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचे सारको दुसरो आसा तो, तुजो मोग करताय तसोच त्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवादेन शिकवण दवरलेल्यो आसात. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. बाबणाच्या पयल्या वाचपांत इजिकेल प्रवाच्या पुस्तकांत सर्वेस्पोर देव इजिकेल प्रवाद्याक एक दर्शन दिता, विजन दिता. आनी ह्या विजनान तो आडां पळयता. आडां म्हणल्यार ताका मांस ना. त्या देवाची पोरसां बावलिनेच्या परदेसान आहात. पण देवाच्या फुड्यांत आसा तेन्ना आमी आमचें जिवीत जिवाळ. हें सजमून घेवपाक जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरांत जो कोण म्हजे सवय रिगून रावना ताचें जिवीत चुकता. जे दाखवेल आनी फांटे म्हणटकूच इस्रायल पोरजेचें जिवीत देवाक लागीं सरोन आसलें. आनी देव तांकां परदेसांत तांचें जिवीत ताणें ओळखून घेवंक तांकां परदेसांत व्हरता. आनी हांगासर सर्वेस्पोर देव इजिकेल प्रवाद्याक एक दर्शन दिता आनी म्हणटा, इजिकेल प्रवाद्या, ही आडां जिवी जावंक शकता. आनी इजिकेल प्रवादी देवाक म्हणटा, तूं जाणाय सायबा, तूं पोदवेदार, तुजे लागीं सगळें घडटा हें खबर तुका आहा. आनी म्हजे लागीं विचारताय तूं. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत 15व्या आवेस्वरान 5वी ओळ, गॉस्पेल ऑफ जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5. अपार्ट फ्रॉम यू कॅन डू नथिंग. म्हजे वेळेर तुमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी जेन्ना देव तांकां परत हाडटा जेरुसलेमांत तेन्ना तांचें जिवीत जिवाळ जाता. आमचें जिवीत भाव भेंडो सुकता, बावता तेन्ना देव आमकां आमच्या जिवितांत बोरवांचो दिता, मोग घालता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बोळान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग करप हो पयलो कायदो. आनी हो कायदो पाळटना पेल्याचो मोग करूंक तोय त्याच एक सारको कायदो. देवाचो मोग केलो, पेल्याच्या मोगांत ना, बागेन जुवा म्हणटा आमी फोटकिरी. देवाचो मोग करता, पेल्याच्या मोगान जियेता, तो देवाक आवडटा, देवाक मानता.
भेटणे वेळार गीत घेवया. गिताचा C43, पेज नंबर 46, C43. म्हजे भावनो आमचें बलिदान सर्पविधा देवपाक मानता तसलें सामून मागात. आपलें बलिदान हांवें मानाक मेक आमचे नेके पवित्र स्वेच्छा दबाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्वरा आमचें समर्पण दयेन स्विकार कर. बागीन पियोसाचे शिकवणेक पाळो दिवन ह्या देवीक कूट करी भक्तीन आमी समोर आनी फावो त्या मानान मोगान त्यो घेवंक आमकां फावो करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदारा आनी सासनांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोड काळी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेन पियोस दाव्याच्या भोक्ताच्या मानाक तुका तुजे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताचे बाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरायेन चलयताय भरताय. ताचे शिकवणी तूं आमकां गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सो दिता आनी सदां भोगता सांगाती तोरचे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर त्यो स्वर्ग आनी संवसार बोलाच्या वैभवान होसाना उंचसर्गी सर्वेस्वराचे नांवीन येता तो सुवागी होसाना उंचसर्गी. सर्वेस्वरा करोस्त पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड देखून दवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
स्पुरीम जेवतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कोराचें रोगोत. पातकाचें बोक्सडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बाबा तो सगूट सोम्या आमी हो उदक खाता आनी कालसेंतलें पियेता तितलें पावची थंय बाबा निसो तुजें मरण करता. देखून सर्वेस्वरा तुजेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत आसूंडो आनी सोडूनचे काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचताव. आनी क्रिस्ताचे कडेन रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्सावलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, ते सिमियांव आदारी गवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरवाशान उतरून गेल्यान ते आमच्या सगल्या बाबणी सगळास कर. ह्या चिकालाची फिरकोवचीं जे पाद्री वावरून गेल्यात आयज त्या संवसारान ना देवाची काकूच सासणां विसो तांकां मागुया. एक एक गोराब्यांतलीं ह्या गांवची मरून गेल्लीं, ह्या सर्विसीन वांटो घेतल्यांची गोराब्यांतलीं तुमची मरून गेल्लीं पुर्वजां, पुर्गोत्री आत्मे आहा जाचो कोणूच ना उगडास करतलो, सांडलोले आत्मे, गोडशिवत आत्मे, देवाची काकूतीक रावतले आत्मे बाबा सगल्यांची काकूत फावो कर. आनी जी इश्टाकुतीन अंतोल्ल्या समेस्तांक मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसायबेनीन वांटो घेतल्यांची आयज आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक वरस पडटात. ह्या जिकालेची फिरगोजेन जियेतल्या ल्हान चुकल्या बाळांची, भुरग्यांची, तोंडांची, पिडेस्तांय शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसान घालपाक गिरोवपाक बडीर आहात, गोंया भायर आहात, जे कडेन भुरगे वाडना, जे कडेन बेबदी गाय आहा, ज्या घरांत त्रीण आहा, काजाच्यान प्रश्न आसता, वेगवेगळ्या प्रश्नांना वावदें एस ना, नवें बोर बांदतात, गेल्या वर्सा काज जाल्यात, ह्या वर्सा काज जावचें आहा. बाबा ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, मोठ्या जिविताक आपोणी फावो कर. आमच्या तोंडाचो आशिर्वाद घाल. 24 फेर ताचे फुडारीपणां काल एक कार्यावळ जातली. हे सगल्या तोंडाट्यांक तुज्या आशिर्वादान बोर. पिरवेच्या संस्थांचेर आशिर्वाद घाल. प्रवास करतल्यांक राख आनी सांबाळ. आमची दया करी मागता. अशें बागेन मारी आंकवार देवाची मागीर सांगाती बागेन से दिसो पोती बागेन धर्मता आनी सोड काळून कमावल्यान त्या सगल्या सातां भोगतां बरोबर बागेन सेवास, पाद्र पियो, माद्री बागेन मिगेल, काब्रियल, राफायल, बाळकाचें तेरेस, मा तेरेसा बागेन आंतून बागेन अल्फोन्सा, बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी, बागेन इस्तियो म्हजो आस्कारी, बागेन जॉन मारी बियानी याज्ञिकाचो आस्कारी आनी आज समण करतल्या बागेन पियू दाव्या बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तें सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मूय मागोवंक फावो कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आतां सांगाता ताचे टायम पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पवित्रार बाबा सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवा विरेत भावंडो आमचें जिवीत सुकता. देव हा तेन्ना आमच्या जिवितांत आमी अदीक जिवाड जाता. तो जिणेकडेन मागणें म्हणटा आसतना कसले आमचे प्रश्न जावं आमकां देव आमच्या प्रश्नान सोडिना, साडिना. देव ह्या प्रश्नांतल्यान आमकां वयर काडटा, उबारता. तेजें शिकलें मागणें बापाक करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, जें राय तुमकां येवं, तुवें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपतो किरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पदनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोबत क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशेन ओतरेकतल्यांक आमकां दारकाकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. पित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी
सुमे क्रिस्ता धरून तांबडे तुमकां शांत दवरता म्हजी शांत तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय पूण पवित्र सभेच्या वाडदीस तिका आमचे कशेपण तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती सुद्दां काल तुमची सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं हास्याची शांती एकामेकाक वांटुया देवाचे शेळे संवसाराचे बाप गातेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे बाप गातेले आमची काकूत कोर देवाचे शेळे संवसाराचे बाप गातेले आमकां शांती दी आमच्या सुमे क्रिसमसार आमकां ती शेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सुमेचे क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बाबाचे कशे प्रमाण प्रयत्न सहकारांच्या मोरनवी संवसाराक तुमी जिवीत दिलें हेजे पवित्र सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोड वायटांतलो म्हाका निबार आसदांच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी तिचो शिलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका तुका पेकोण दितलो जेसो पडे आसा तुज्या गोराब्याक सुटका दितलो जेसो पडे आसा तुज्या वावर दोंद्यांत आशिर्वाद दितलो जेसो पडे आसा दुनियाक हे फिरकोचेचो आशिर्वाद काल एक गोराब्याचेर आमच्या तरणाट्यांचेर संस्थांचेर ह्या सर्विसीन वांटो घेतल्यांचेर बाबा तेंचीच आमी शेवता हांव तेन्ना सगळीं सहभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक दोरमात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळ आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन म्हज्या जेवणाक येयात बाबूल कुशी बसात म्हज्या कुडी रोखनात कुशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबूल कुशी बसात म्हज्या कुडी रोखनात कुशी दादो सायात जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें मोडून वाटात जिवाक बरोवन वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जिवाक बरात तुलो मोडून वाटात जिवाक बरोवन वचात तुमी चुडो जायात दुसऱ्याक जिवाक बरात जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें म्हजे कुडी वांगडा तुजी किलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचें पिवूंक दियात म्हजे कुडी वांगडा तुमची किलां दियात म्हज्या रोगता वांगडा तुमचें पिवूंक दियात जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सावली जिवीत आमचें तुमची भक्ती सायती वाड्या गांवां शारांत
उपासनापास काढतात तांचो हुस्को गोरात तुमचे भोवती जायती पाड्या गांवांत शारांत उपासनापास काढतात तांचो हुस्को गोरात जेजू जिवीत तुजें सांती जिवीत आमचें 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 उभी राहूया, प्रार्थूया. सर्वेस्वरा आमच्या देवा, श्रेयस्कोणी भाग्योन पिवसाचो उगडास समोरून आमचे लागीं मागता ह्या सगळींच्या जेवणाच्या बोळान आमच्या भावार्थान आमकां तीर कोर आनी तुज्या मोगांत आनी एका काळजा मनाची आमी जायशीं कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बाबाक पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. आमचो आस्कारी भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमचे पासून मागता. भाग्यवंत माय आमची सर्गीची आवय सांता भक्तांक घेवन मागता. तुमकां दिनवासता किरीत हांव दिनवासता आमच्या तरणाट्यांक ताच्या फुडारीपणा काल प्रेज एंड वर्शीप ती गायतात वाजयतात. बाबणो येवं दी याद देवाचें बेसांव आहा. ओदी करून जर हांव ही सर्वीस कोत्ता जाल्यार आमची फिरकोचे पासत हांव मागता आनी रावता. आमची सगळीं चिकालोची फिरकोसकारां ह्या सर्विसीन वांटो घेतलीं आनी बेसांव घेतलीं देवाची. हो देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी घेवया. सर्वीस फोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पविदात्यो बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावरदोंद्याचेर वावरा खातीर भायर घालपाक गिरोवपाक पडितात तांचेर आयज ह्या दिसांनी प्रवास करतल्यांचेर किरीत आमच्या तरणाट्यांचेर ताची फुडारीपणा कालची कार्यावळ जावच्या ह्या कार्यावळीचेर ह्या गांवचेर समुदायाचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्याच्या क्रिस्त शांती मोगान धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. गिताचो F20 पेज नंबर 95 F20.